इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काल एक मशीन हाडला ते म्हणल्यार अंडरग्राउंड केबलिंग जे फॉल्ट आसा ते काडपा खातीर एक मशीन हाडला आणि ती व्हॅन आसा टेम्पो ट्रॅव्हलर्स ताच्या वयल्यान सगळी मशिनरी आसा आणि आता तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता हाच्या पयलीं ते मशीन हाडच्या पयलीं आता तेच्या पयलीं मॅन्युअली लोक करताले जे कामगार त्यांचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते फॉल्ट आहा ते अशा तरेन सोदून काडटाले ते मशीन आसताले हेडफोन घालताले आणि ते त्यांचे ते मीटर आसा तो त्यांचे पळोवन मागीर ते फॉल्ट जे अंडरग्राउंड केबलिंग आहा ते अशा तरेन काडटाले आणि आता एक नवीन टेम्पो ट्रॅव्हलर्स गाडी फुल्ली इक्विप हाडल्या मशिनरीन तेणे ती मशीन कनेक्ट केल्या उपरांत मागीर खंय अंडरग्राउंड केबलिंग फॉल्ट आहा तो आता अशा तरेन तांकां बेगीन फॉल्ट सोदपाक मदत मेळटली. मशीन कसलें तुमचें? फॉल्ट मशीन कसलें? केबल लायटीचो केबल लायट अंडरग्राउंड केबलिंग फेल जाल्या उपरांत सोदता सो एनी डिटेक्ट जाता रोखडे डिटेक्ट जाता. हय कितलो टायम वयता? त्याच्यानंतर आता जसो फॉल्ट आसा तसो टायम वयता. डिस्टन्स असो आहा तसो डिस्टन्स आसा तसो जसो फॉल्ट आसता सेपरेट फॉल्ट केबल बदलल्या बदलून फुटता केन्ना भायर पंक्चर जाल्ली आसता केन्ना डॅमेज जाल्ली आसता नाजाल्यार तुजो जॉयन केल्लो आसता. तेचेर ते डिपेंड करता की कितलो टायम लागता. तुमी सो अशे फॉल्ट रोखडे सोदून काडटात? हय काडटा. स्टुडंटा खातीर रुपेश राव.